नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. गोंयांत मान्सून पूर्व पावसाची नेटान हजेरी. वादळी वारो, तुंबिल्ली गटारां, फोंडकुलाच्या रस्त्यांनी येरादारीचे हाल. गोंयभर झाडां आडवी. मान्सून पावलो केरळांत. 3 दिसांत गोंयांत. नेस्लेन मॅगी मार्केटांतल्यान घेतली फाटी. FSSAक मॅगीच्या 9 प्रॉडक्टांचेर दुबाव. गोंयांत मॅगीच्यो FDAन केल्यो टेस्टी फेल. परत लायल्यो करूंक. मात गोंयकार बिनधास्त. रेंवेचो प्रस्न म्हयन्या भितर तडीक लावपाची तयारी. रेंव काडटल्यांक म्हयन्या भितर लायसनां दिवची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो निर्देश. बेकायदेशीर रेंवेचे धंद्यान बुडटा सरकाराची येणावळ. सहकार मळार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवांनी 10 वर्सां वयर पदार रावचे न्हय. सरकाराच्या नेमाक फुडाऱ्यांची हरकत. नेम बाकीच्या मळार लायात, सहकार मळारूच कित्याक? मणिपुरांत चंडेल वाठारांत लश्कराच्या ताफ्याचेर हल्लो. 20 जवानांक मरण, 12 जाण जखमी. लश्कराच्या ताफ्याचेर उग्रवाद्यांचो ग्रेनेड हल्लो. पीपल्स लिबरेशन आर्मीचेर दुबाव. नगरपालिकांच्या वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनात आमदार पडटात मदीं. डिलिमिटेशनाचे काम वेंचणूक आयोगाक दियात. डिलिमिटेशनाचो मसुदो ऑगस्ट म्हळ्यार जाहीर करचो. राष्ट्रवादीची मागणी. खबरो विस्तारान. ब्रेस्तारा रातीसावन गोंयभर प्री मान्सून पावसान हजेरी लायली. वादळी वारें बरेंच नेटान मारलें. पावसान गोंयकारांक कालोरांतल्यान बरीच थाकाय मेळ्ळ्या खरी. मात शारांनी पावसा आदली कामां जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान खणिल्ले रस्ते, उदकान भरिल्लीं फोंडकुलां आनी झाडां पडून तुटिल्ल्या वायरींनी लोकांचे येरादारी आनी लायटीचे हाल केले. कांय वाठारांनी एक्सिडेंटूय जाल्यात. घराचेर झाडां पडल्यात. हवामान खातें म्हणटा हो मान्सून पूर्व पावस. मान्सून केरळांत पावला. गोंयांत पावूंक 3 दीस वतले. मान्सून पुरो पावसान गोंयांत ब्रेस्तारा रातीसावन नेटान हजेरी लायिल्ली. सेगीत वरभर गोंयभर नेटाचो वादळी वारो मारून पावस पडलो. रातभर पावस पडिल्ल्यान गोंयकारांक कालोरांतल्यान बऱ्याच प्रमाणात थाकाय मेळ्ळ्या. वाऱ्या आनी पावसान झाडां आडवी जाल्ल्यान कांय कडेन लुकसाण जालां. रातच्या लोकांचे लायटी गेल्ल्यान बरेच हाल जाले. फायर ब्रिगेड रातभर बिजी उरली. पणजेतच फायर ब्रिगेडीक 15 कॉल्स आयिल्ले. चड हाल जाले येरादारीचे. शारांनी गटारां आनी फोंडकुलांच्या रस्त्यांनी तुंबिल्ल्या उदकांतल्यान वतले येरादारीचे बरेच हाल केले. कांय कडेन एक्सिडेंटूय जाल्यात. हवामान खातें म्हणटा हो पावस मान्सून पूर्व. भारतीय वेधशाळेन देशभर 88% सरासरी मान्सूनाचो अदमास केला. तरी गोंयांत खंय पावस सरासरी इतलो पडटलो अशें पणजेची वेधशाळा म्हणटा. Average nearly 4 centimeter for the whole state. Monsoon has set in over Kerala today, the 5th June, and it advanced up to most parts of Southeast Arabian Sea and most parts of Southeast Arabian Sea and some parts of East Central Arabian Sea and some parts of coastal and interior Karnataka and Tamil Nadu. Last year also some forecast for the whole country was below normal, but Goa recorded normal rainfall. So we expect this year also normal rainfall for the state of Goa. मान्सून केरळात पावला. आयतार सोमार म्हणल्यार गोंयांत पावतलो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. नेस्लेन मॅगी मार्केटांतल्यान फाटीं घेतल्या. वाद मिटल्या उपरांत नूडल्स परत मार्केटांत हाडटले. मॅगीन सरकारी टेस्टीचेरूच दुबाव उक्तायला. मॅगीत खंय लेडूय आसना आनी MSG आसना. गोंयांत मॅगीच्यो FDAन केल्ल्यो टेस्टी सारक्यो नात. FSSAयन परत टेस्टी करूंक लायल्यात. FSAIची सगळ्यात राज्याच्या FDA मुखेल्या कडेन बसका जाली. मात गोंयच्या FDAचो कोणूच नाशिल्लो. गोंयच्या मार्केटांनी मॅगीचो सेल नित्या भशेनच चल्ला. मॅगीचे 9 प्रॉडक्ट FSSAयन मार्केटांतल्यान फाटीं घेवंक लायल्यात. I would say we felt at Nestle unfounded reasons, but it has led to confusion. And I would say something fundamental that is very close and our first priority, trust of our consumers has been shaken. And that's why we have decided to take the product out of the market temporarily. I must say, the product, the Maggi noodles in India are safe for consumption.
And we base that Nestle applies the same quality standards and the same procedures and safety and quality assurance methods everywhere in the world. I would be the last person here to start doubting or speaking about speculation. That's not how we operate. What we want to do is share with full transparency all our data that are, with the additional tests we've done, very extensive, and share that, share methodology, share etc. I think this is a result of unfortunate confusion that has spilled out and that we have to confront. हम रेगुलेटर के साथ एंगेज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो टेस्ट किए हैं वो कैसे किए हैं, क्या मेथोडोलॉजी है। जो हमने 1000 बैचेस टेस्ट किए हैं उसमें लेट नहीं निकला। हम उनसे बात करके देख रहे हैं कि उन्होंने कौन से टेस्ट किए और हमने कौन से टेस्ट किए हैं, ताकि ये क्लैरिफिकेशन मिल सके और इशू रिजॉल्व हो सके। The MSG which they found, we do not add MSG as an additive in the product. What glutamic acid comes in the product is from the natural ingredients, and that is why we started writing no added MSG so that the consumer doesn't get confused. There is no requirement to declare anything if the glutamic acid is coming from natural ingredients. Maggi noodles are produced across the country. We have 5 different locations in which we produce Maggi. They are in Moga, Nanjangud, Taliwal, Bijalim and Pantnagar. At each of our factory locations, there are very stringent monitoring and quality checks that are done. इतले मजगती मॅगीचे 9 प्रोडक्ट फाटी घेवचे म्हूण FSSAIन नेस्लेक सांगला। तशेंच ताचो रिपोर्ट 3 दिसां भितर दिवंक लायला। भारतीय अन्न सुरक्षा आनी दर्जो प्राधिकरण म्हळ्यार FSSAIन सगळ्या राज्यांच्या अन्न आयुक्तांची बसका घेतली। गोंयचो FDA संचालक रजर आशिल्ल्यान तो बसकेक पावलो ना। गोंयच्या FDAचो कोणूच गेलो ना। गोंय, पंजाब आनी मध्य प्रदेशाक मॅगीच्या प्रोडक्ट्सांची परत टेस्ट करूंक सांगल्या। गोंयान केल्ल्या मॅगी नुडल्साच्या टेस्टीचो रिपोर्ट मेळ्ळा, पूण ती टेस्ट सारकी ना म्हूण FSSAIच्या CEOन सांगलें। FSSAIन सगळ्या राज्यांच्या FDA आयुक्तांक नेस्ले सयत बाकीच्या कंपन्यांचे फूड सॅम्पलांची टेस्ट करपाक सांगला। We have received reports from Delhi as well as from Kerala, which all of you know. We also received reports from Goa which were found to be inappropriate test reports. I have requested all the food safety commissioners on both the things. That why isolate Nestle? Pick up the samples for other manufacturers also, so that you have a clarity on it. Because whether it comes from A company or B company, it's a food product and that is consumed. वादा उपरांत प्रुडंटान गोंयच्या कांय मुखेल सुपरमार्केटांनी मॅगीचो खप पळयलो। चडशा सुपरमार्केटांनी मॅगीचो खप नित्या भशेन चल्ला। FDA कडल्यान मॅगीचेर कसलोच आदेश नाशिल्ल्यान चडशा सुपरमार्केटांच्या रॅकांनी मॅगीचे प्रोडक्ट्स धाडिल्ले दिसतात। सध्याचे चित्र पळयल्यार देशभर मॅगीचेर वाद जालो म्हूण गोंयकारांक कांयच फरक पडना। We have not got any directions from the Food and Drug Association of Goa, and till we get a direction, we are a supermarket, so we will not remove items from our shelf till we get a proper directive from the correct authorities. किचन सगळं चलता, नूडल्स परत आमचे कडेन चलता, लोक उबारता, लोक अजून उबारता, कित्याक म्हजो कावंटर कालच्यान हांवें पयलो फूल केल्लो, तो आतां रितो पडलो रोखडो परत, सकाळी आज आमी परत फूल केलो। दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात आनी जम्मू काश्मीरान मॅगी नूडल्स विकपाचेर बंदी घाल्या। कितल्याशाच राज्यांनी मॅगी नूडल्साची टेस्ट करपाचो आदेश दिला। गोंयच्या FDAन हालींच मॅगी नूडल्साची टेस्ट करून ताचो रिपोर्ट FSSAIक धाडिल्लो। ह्या टेस्टीचेर जाणकारांनी दुबाव उक्तायल्लो। आतां FSSAIनच ही टेस्ट सारकी जावंक ना म्हणिल्ल्यान गोंयची मॅगी खावंक घातक काय ना ताचो निकाल अजून तरी लागिल्लो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रेंवेचो प्रस्न म्हयन्या भितर तडीक लावपाची तयारी गोंय सरकारान केल्या। रेंव काडटल्यांक म्हयन्या भितर लायसनां दिवची म्हूण खण मंत्री पार्सेकारान अधिकाऱ्यांक सांगलां। बंदी उपरांत गोंयांत सध्या बेकायदेशीर रेंव काडप मोठ्या प्रमाणात चल्लां। सरकाराची येणावळ बुडटा। रेंव काडपाक सुवाती थारोवच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान बसकेंत सांगलें। इतले मजगती म्हापशें पुलिसांनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन कोलवाळे आनी कामुर्लेचे रेंवेचे 6 ट्रक धरले। रेंव काडपाचेर घाल्ले बंदी विशीं मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी नीला मोहनन, वांगडी सचीव लेविन्सन मार्टिन्स, खण खातें आनी बाकीच्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका जाली। प्रस्न म्हयन्या भितर तडीक लावचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सरकारी अधिकाऱ्यांक सांगलां। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खण खात्यान तेरेखोल, शापोरा आनी मांडवी न्हंयन
रेंव काडपाक सुवाती सोदून काडल्यात. सोदून काडिल्ले सुवातींनी रेंव काडप शक्य आसा काय ना तो रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या फुडारपणा खाला पर्यावरण समितीक दिवंक जाय. खण खातें अजून हो रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्याक दिवपाचे आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. ही फायल आठवड्या भितर धाडची म्हूण मुख्यमंत्र्यान खण खात्याक सांगला. सोदून काडिल्ले सुवातींच्या रिपोर्टाचो पर्यावरण समिती अभ्यास करतली आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक दितली. उपरांत रेंव काडपाक सोदून काडिल्ल्यो सुवाती चलता म्हूण थारल्यार सरकार त्यो अधिसुचीत करतलो. ते प्रमाण खण खातें रेंव काडपाक लायसन्स दितले. सरकारान तेरेखोल न्हंयन किरणपाणी, देऊस, कोन्नाडी आनी भागवत वाठार जाल्यार शापोरा न्हंयन कोलवाळे, नादोडा, ओजरे पिर्णा आनी कामुर्ले आनी मांडवी न्हंयन आमोणे विर्डी, सांतिस्तेव, बेतकी खांडोळा आनी सावयवेरे अश्यो सुवाती सोदून काडल्यात. इतले मजगतीं म्हापशे पुलिसांनी खण खात्याक घेवन कोलवाळे आनी कामुर्ले बेकायदेशीर रेंव भरिल्ले 6 ट्रक ताब्यात घेतले. ट्रकांच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. आयज सकाळी अर्ली आयज आमी 6 ट्रक सीज केले फॉर इलिगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सँड आनी हे 6 ट्रक सगळे सीज करून तेंचे ड्रायव्हर्स हेज बीन अरेस्टेड. ऑल आउट ऑफ 6 ट्रक्स 4 ट्रक्स आर registered in Maharashtra, whereas 2 are from Goa. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, श्यामसुंदर फट्टे आनी ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.